राज्यात बाबत कामां वचत थंय पळोवपाक मेळटा। दिवचलच्या पुलार वर्सान वरस पावसाचे उदक साठवता, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास निर्माण जातात। या पुलाची सरकारान दखल घेवची आणि येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयतात फाटल्यान ब्रिज आसा बिचोलचो, तशेंच साखळे जे दोन्ही ब्रिज आसा ते पावस पडल्या उपरांत वयर रस्त्याचेर उदक साचता आनी तेजो त्रास जो आसा तो लोकांक तशेंच जे कोण ट्रॅव्हलर्स आसा तांकां जाता। लोक हे जे कॉन्ट्रॅक्टराची चूक काय ते ऑथॉरिटी जे आसा PWD त्यांची चूक की तेंचें लक्षच ना जे ब्रिज बांदतना, आनी अशे जे प्रकार आसा ते तेच्या खातीर घडटात। वयर उदक साचप हे त्यांची जी ड्रेनेज आसा ती सारकी करिना म्हणून ताजेर उदक साचता। हे आतां कितलींशीं वर्सां जालीं अशेच जो प्रकार आसा ब्रिज बांदला तेन्नाच्यान असो प्रकार हो घडटा। आमी पळयतात दुसरो ब्रिज आमचो लागीर आसा बिचोलचो, ताचेर उदक साचना। तो पोर्चुगीज टायमाचो ब्रिज आनी हो नवो बांदलेलो ब्रिज, हातूंत फरक आसा। जे नवीन जे ब्रिज बांदतात तेजेर लक्षच ना ऑथॉरिटींचे, त्या खातीर अशे प्रकार जे आसा ते घडटा। तशेंच साखळे आसा नवीन ब्रिज हालींच बांदला आनी पोन्नो ब्रिज आसा ताचेरूय उदीक साचता, हाचेर लक्ष दिवपाक जाय। ते करून लोकांक जो त्रास जाता तो जावचो ना आनी जे उदक साचता ते सारकें वचना, त्या खातीर जे ब्रिजाचे जे हें आसा ते कुंकवत जाता आनी ब्रिज मोडपाची शक्यता आसा। ताचेर लक्ष दिवन जे ब्रिज नवीन बांदता थंय गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय। हे रस्त्याचे लायटी पेटना आनी मदीं पाणी उरता, सायटीक पाणी उरता आनी नेवे लोक कपडे घालता आनी ते लोकांचे उसळटा आनी अपघात जावपाची शक्यता आसा। आनी सायटीनी ते हे बांदला पळय थंयसर शोळो जाला, एक जाणटी मनीस पडली तेन्ना हे सीएमान लक्ष दिवचें। सीएमान लक्ष दिता आनी तशेंच दत्तावाडी ब्रिजाचेरूय तशें पाणी उरता मदीं आनी तेचेरूय सामके खड्डे पडलेले आहा, ते मातशें सीएमान लक्ष दिवचें। सीएम येता पळय तेन्ना सीएमान ह्या रोडानसून वयचो सीएमान। आनी काल येयल्लो सीएम तेन्ना सीएम काल येयल्लो बाजारांत तेन्ना सीएमान ह्या रोडा वरसून वयचो तेन्ना तरी लक्ष मारचें ह्या रोडाचेर। आनी तशेंच दत्तावाडी पुला वरसून तो वयता आसतलो काय माशेलानसून तें आमकां खबर ना, तेन्ना तेणें येवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय तेजे पळय लिडर कोण आसा त्या लिडरांनी ताका सांगपाक जाय बाबा हे रस्तो पाड जाला आनी लायटी पेटना त्यो बेगीनच्या बेगीन लायटी घालच्यो, त्यो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लक्ष घालचें आनी हें करून दिवचें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।